बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. प्रितीच्यानो, आमचो सुर्गीचो बाप मोगाल आनी दोयाल, सदांच आपले सारकेली जावंक तो आमकां दर एक नवो दीस फावो कोत्ता. आपल्या पुताचे शिकवणे उद्देशीं मोगाल आनी दोयाल जावची वाट आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत चलोवंक आदार आनी बळ दिता. मागण्याचो विशय: तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतालें. हीं उतरां जावन आसा जेजूच्या आवय बापायचीं. पवित्र कुटुंब तें एकामेकाच्या हुस्क्यान जियेलोलें, मोगाचें आनी काल्तिकायेचें. आमी दर एक क्रिस्तांव त्या पवित्र कुटुंबा भाशेन मोगाचीं, जबाबदारेचीं आनी काल्तिकायेचीं जावंक जिवंक मागण्यांतल्यान आमकां घोटाय आनी कृपा जेजू लागीं मागुया. तो जेजू ह्या पवित्र संस्कारान उंड्याच्या रुपा खाल आमचे मोदें हाजीर आसा, ताचेर आमी नदर दवरुया. जेजू, मागण्याचे रितीन आमी वांटो घेतना तुज्या सांगाता वेळ सारूंक आमकां एक व्हड सोयोग मेळटा आनी तुज्या बरोबर संबंद अदीक वाडटा. देखून व्हडा मोगान दिनवाशी काळजान तुज्या मुखार सोरपोट पडून मान दिता आनी तुका नमस्कार करता. जेजूचें आसणें आमी भोगतना गीत गायतले हांव. हिंदी गायन तें: तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. तेरे
बोगसोण्या वरवीं एका मनशाचें जिवीत नवसोरता आनी आपल्या पातकाक मरून नवे जिविताक जल्म घेता. आमी दर एक क्रिस्ती कुटुंब आपल्या भुरग्यांक बरे गूण शिकयता, पूण चडशीं आमी संवसारी वस्तूंचेर चड भार घालता. देवाचो मोग आमी उणो कोत्ता. देवाक चड मोत दिवंक विसरल्यांव आमकां बोगोस सायबा. जिवितांत आमी एकामेकाक सोंसमूक दुसऱ्यांक आदाराची आनी काल्तिकायेची मनशां जावंक आमी पाटी सोदता. म्हणटा आमचेर आयलां तें आमी जाणा, ताका आमी कित्याक आदार दिवचो. असल्या उतरांनी आमी देवाक शीण केला. आमकां बोगोस सायबा. जेन्ना एक मनीस दुखीत आसता तेन्ना तो मनीस दुसरे कडल्यान मोग आशेता, उलोवंक सोदता, दुसरे सांगाता वेळ सारूंक सोदता. आमकां विचार केल्यार आमी म्हणटा वेळ कोणाक ना. केन्नाय फ्री आसल्यार येता, वो म्हजें काम जातोच येता. असल्या उतरांनी ताका आमी दुखयता. आमकां बोगोस सायबा. कुटुंबांत जेन्ना वाड विवाड जाता तेन्ना आमी एकामेकाक बोगसूंक पाटी सोदतात. हाणें पयली चूक केल्या, ताणें पयली चूक केल्या अशें करून दीस, एक सुमोन, म्हयने, केन्नाय वर्सां पासून वयतात. असल्या अडचण्यांत आमी चुकता. आमकां बोगोस सायबा. काकूट आमची कोर. सोम्या. काकूट आमची कोर. ह्या बोगसोण्याच्या मानान आमी गीत गायतले. इंग्लीश सॉंग तें लॉर्ड आय नीड यू. The
दर दिसा आनी दर घडी आमच्या जिवितान बरें फावो जाल्ल्यान पासत देवाताय दिनवाशी काळीज मोन आसूंक गरज. बापा, तुजे पुताचे शिकवणी वरवीं आमचे कुटुंबान आमी बरे गूण आपणायले. तुजे मोगा वरवीं दर एका घोराब्यान कुशालकाय आनी शांती मेळटा. तुज्या मोगा वरवीं आमी हुशार आनी गुणांनी वाडटा. देखून तुका आमी काळजान तावन दिनवासता. ह्या संवसारांत आमी बरें जिवीत जिवंक तुवें आमकां जायतीं देणी फावो केल्या. ह्या तुज्या बरेपणा पासत आमी तुका आर्गां दिता. मोहिमा तुका बापा, दिनवास तुका बापा. देवाक आर्गां आनी दिनवास दिवंक आमी गीत गावया. गायना जाल्यार तुज्या बरेपणान कोशी नियाळटले हांव. E12 पेज 84.
जसो देव दयाळ मोवाळ तशींच आमी दयाळ मोवाळ काळजाची जावं देवाचें उतर आमकां जागृत करता। हें देवाचें उतर आयकूंक सगलीं उबी रावया। लुकाचें शुभ वर्तमान 2 वळी 41 ते 52। ताचो आवय बापूय वर्साचे वर्सा पास्का उत्सवाक जेरुसलेम वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांच भाशेन जेरुसलेम गेली। आनी उत्सवाचे दीस सोल्ले उपरांत परतून येताली तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत फाटीं रावलो। पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण सोजमून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणीं ताका सोडलो। तो मेळोना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो। शास्त्रे मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो। तांचे आयकतल्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें। ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतालें। आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हजे बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात? पूण तो उलयलो तें तांकां सोजमलें ना। आनी तांचे बरोबर तो देंवून गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो। थंय तो तांकां खालतो रावलो। ताची आवय हें सगलें घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली। आनी जेजू जानवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो। देवाचें उतर हें। देवाचे वडकार। आयकल्ल्या देवाचे उतराची तळो नियाळ करुया। प्रितीच्यानो, ह्या वर्साच्या कॅलेंडराचेर मिशन संडे हें चित्र तुमी पळयलां आसतलें। जेजूचो बापूय जुजे जेजू खांदार घेवन आसा आनी ताचे बरोबर जेजूची आवय मारिया आसा आनी ताचो विशोय आसा असो। यात्रेकारां बोरवोशाची पवित्र कुटुंब सांगाती ताच्या मोगा स्मृतीन भिरांती वेळेन चलताय आमी। यात्रेकारां बोरवोशाची पवित्र कुटुंबां सांगाती ताच्या मोगा स्मृतीन भिरांती वेळेन चलताव आमी। कोरी कुशालकाय एका घोराब्यांत आसूंक एक व्हड सूख आनी तें आमकां देवाचें देणें म्हणूंक जाय। एकामेकाची सेवा मोग आनी बरेपण वाचता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद एका घोराब्यांत आसता। जुजे मारिया आनी जेजू
हांचो घोराबो पवित्रतायेन भरलेलो, एकामेकाच्या हुस्क्यान जियेलोलो. दर एक वांगडी दुसऱ्या वांगड्याच्या बरेपणान खातीर वावुरता तेन्ना तो कुटूंब कुशाल आसता. जुजे जेजूचो बापूय ताचो उगडास कोत्ताना जेन्ना आंच बोडवो जुजेच्या सपनांत येवन सांगता तेन्ना तो देवाचेर पातयेता, आपलेकूच विसरता आनी मारेची आनी बालका जेजूचें चिंता. एक बरो पोती आनी बापूय कसो आपल्या कुटुंबाचो ताका हुस्को जाता. जेजू वरवीं मारिया आनी जुजे आपलें आख्खें कुटूंब एक जिवें बलिदान कशें देवा बापाक समर्पिता आनी बापाचो उजवाडाचो आशिर्वाद आपल्या कुटुंबाक फावो जावंक मागता. हो पवित्र कुटूंब जावन आसा देवाच्या उजवाडाचो एक फोलेर आनी आत्मीक गिरेस्तकाय. हे काळार आमी चडशे संवसारी दास्तींनी बुडलोलीं आसा. भुरग्यांक फकत संवसारी वाटेन चलयता, देवाचो मोग आनी भिरांत तांचे मतींत घालिना. आयताराक एक मीस आयकोपाचें, रातचो तेर्स आनी सातांक आमोरी इतलेंच पुरो. वयर सकयल जाता तेन्ना ते आमी बसून एकामेकाक सोजमोवपाक आमी फाटीं सरता. एकामेकाची चुकी आमी मानून घेनात. हेच पासत आयज आमचे कुटूंब तुणटात, शिंपडून वेतात. पूण आमी बोरवोसो सोडूंक फावना. आमीच दर आवय बापूयन आपले देगीची जिवीत जिवन बरी तत्वां आनी मूल्यां मनीसपणाची, जबाबदारेची, आदाराची आनी देव भिरांतीची आपल्या भुरग्याच्या जिवितान वोपूंक आपलो घोराबो देवा आनी पेलेक मानवतलो करूंक जाता. तर नाजरेच्या पवित्र कुटुंबाचेर नदर मारून आमचो दर एकल्याचो कुटूंब ताचेच भाशेन बांदून हाडूंक वावरुया. आतां आमी गीत गायतल्या सोमी मोजो गोवली. Somi
त्याच पवित्र कुटुंबा भाशेन आमचे दोर एकल्याचे कुटुंबा आदार आनी कृपा मेळूंक हे मागण्यांतल्यान आमी मागुया. दोर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. सोरेस्पराच्या मार्गार चलतात ती खरेंच भागी. सोगलीं अनेकदां म्हणुया. सोर्वेस्पराच्या मार्गार चलतात ती खरेंच भागी. कुटुंबान थोडीं आवय बापूय आसतात. तांकां आपल्या भुरग्यांक वाडोवंक जाय तें कठीण जाता. तोरी आसतना ती आपलें दूख फाटीं दवरून आपल्या भुरग्याचें पयलें चिंता. असले आवय बापायंक देवाची कृपा आनी बळ मागुया. जबाब: सोर्वेस्पराच्या मार्गार चलतात ती खरेंच भागी. हे संवसारांत जिवीत जियेतना आमी मनशाचेर पातयेवन न्हय पूण देवाचेर पातयेवन आपलें पावल फुडें घालूंक आमकां आदार मागुया. जबाब: सोर्वेस्पराच्या मार्गार चलतात ती खरेंच भागी. ह्या आधुनीक काळांत जायते कुटुंब तुणटात. डायवर्स घेवन निच्यो घेतात. एकामेकाक बोगसूंक तयार जायनात. जिवितांत तीं सांडलोलीं आसतात. पातोक आदारून देवाक तिंच्यांनी पयस केला. असले आवय बापायन देवाचेर विस्वास दवरून एकामेकाक बोगसून दिवन म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब: सोर्वेस्पराच्या मार्गार चलतात ती खरेंच भागी. नाझारेताचें पवित्र कुटुंब जेजू, मारिया आनी जुजे हांच्या घोराब्या भाशेन आमचें कुटुंब देवाचे मोगाचे, देव बिरांतीचे, एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलोले, जबाबदारीचे जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. जबाब: सोर्वेस्पराच्या मार्गार चलतात ती खरेंच भागी. सोगलीं दिंबी घालुया. आनी जेजून शिकयल्लें मागणें सोगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बाबा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.